नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवेत सगळ्यांक वेलकम. तुमकां यादूच आसतलो लास्ट एपिसोडान आमी हांगा आशिल्ले गोवा सायन्स सेंटरान मिरामार पणजे हांगा. आमच्या ब्रह्मांडात सगळे आमच्या भोवती रेडिएशन्स येत आसात, एनर्जी वेव्ज येत आसात, किरणां प्रसारीत जायत असतात आनी त्या किरणांक एनर्जी वेव्जांक आमी रेडिएशन्स म्हणटात. रेडिएशन जे आमचे पर्यंत पावता ते एक वेवाच्या फॉर्मान पावता, एक वेव ऑफ एनर्जी अशी येता ती, आणि ही ताजी स्ट्रक्चर आसा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक स्पेक्ट्रम. नॅचरली आमच्या एटमॉस्फियरान हे कशे येतात आणि आमी हाचो कसो यूज करतात हे आमी पळयलें. आतां आमी हाचो एक इम्पॉर्टंट भाग पळोवया जो मे बी नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आमचो टॉपीक एस्ट्रॉनॉमी, पण तो आमी कवर केल्या शिवाय आमचो रेडिएशनचो टॉपीक कंप्लीट जावपाकूच शकना. सो ह्युमन बॉडीचेर रेडिएशन्स कशे इफेक्ट करतात हो टॉपीक आमी आज कवर करूया. म्हजे बरोबर शुभदा किनळेकर आसा. शुभदा, वेलकम टू अवर प्रोग्राम. शुभदा किनळेकर गोवा सायन्स सेंटराचे एज्युकेशन एसिस्टंट आसात. तर शुभदा, हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की आमचे जे व्ह्युअर्स आसात, मेनली भुरगीं आसात जे हे एन्जॉय करतात एक्झिबिशन, तांकांय बी सांग की हे ह्युमन बॉडीचेर हे रेडिएशन्साचो कसो इफेक्ट जाता, कितले रेडिएशन्स आमच्या ह्युमन बॉडीचेर इफेक्ट जातात. आमी कळत नकळत सदीत जी रेडिएशन जी आसा ती आमकां इफेक्ट करीत आसता, आनी हेंचो जो इफेक्ट आहा तो आमकां रोखडोच केन्ना कळना. केन्ना केन्ना इफेक्ट जो आहा तो खूब लाँग टर्म आसता, की वर्सां लागपाक शकता. तर ही जी रेडिएशन जी आहा ती दोन तरेन वांटे केल्ले आसा. एक जी रेडिएशन आहा तांकां नॅचरल रेडिएशन, म्हणजे ती नैसर्गीक रेडिएशन, ती नैसर्गीक रितीन तयार जाता, ती आमी टाळपाक शकना, ती आमी प्रिवेंट करपाक शकना. आनी दुसरी जी रेडिएशन जी आसा ती मॅन मेड रेडिएशन, ती आमी तयार केल्लेली आहा. ती आमी कमी प्रमाणान आमी कंट्रोल करपाक मॉडरेट करपाक शकता. ती आतां जी नैसर्गीक जी रेडिएशन जी आसा तेजी टोटल समजा तुमी प्रमाण पळयलें नाल्यार तेजें प्रमाण खूब आहा. 82% प्रमाण आसा नैसर्गीक रेडिएशनांतलें. आनी तितून रेड ऑन जे रेडिएशन जें आहा तें खूब आसा. रेड ऑन रेडिएशन जी रेडिएशनां आमच्या अर्थांतल्यान येता ती, तेजें जें प्रमाण आहा तें 55% आसा. तशेंच दुसरें कॉस्मीक रेडिएशन तुमी पळयलेंच आसतलें. कॉस्मीक रेडिएशन म्हणजे कितें तेजें प्रमाण एक 11% आसा. तर हांगासर पळोवपाक शकता की टेरेस्ट्रियल जें रेडिएशन जें आसा, जी रेडिएशनां फातरांतल्यान आनी जमनींतल्यान येता, प्लॅनेट अर्थ आसा पृथ्वीच्यान कंटिन्युअसली रेडिएशन येता. Did you know radon is the leading cause of lung cancer for non-smokers? It comes from the natural breakdown of uranium in soil, rock, and water and gets into the air we breathe. According to the EPA, radon causes roughly 21,000 lung cancer deaths each year. And testing is the only way to know if you and your family are at risk. आमी जर म्हणटात न्हय की रेडिएशन येता, आमी सावध रावपाक जाय, आमी सावध रावंक शकनात. आमी ती कंट्रोल करपाकूच शकना, की कित्याक ती नैसर्गीक रितीन तयार जाली. नोबडी कॅन एस्केप रेडिएशन करपाक शकना. आनी आमचे पयलींचे जे पुर्वज सुद्दां आसले तांकां रेडिएशन एक्सपोज जाल्यात. आमी रेडिएशन जे आमच्या शरिराचेर येतात ते कसले प्रकारचे असतात हे 55% दाखयलां. मॅक्झिमम रेडिएशन पृथ्वींतल्यानूच येता. पृथ्वीचे फातर आसात ते रेडिएशन रिलीज करतात, तांकां रेडॉन म्हणटात. मागीर कॉस्मीक रेज असतात जे अंतराळांतल्यान रेडिएशन येतात, ते बी हांगा आसात. आनी खुबशे आर्टिफिशियल रेडिएशन आसात ते फक्त 18 ते 20% आसात, इतले कमी. सो तुमी अशी व्हडली भिवपाची गरज ना की रेडिएशनाच्यान आमकां डेंजर आसा. एक्चुअली रेडिएशन्स अर्थ धाडीत आसा, स्पेस धाडीत आसा, आनी वी कॅनॉट प्रिवेंट द रेडिएशन्स. मॅन मेड जी रेडिएशन जी आसा ती चडशी एक्सरे रेडिएशन, तेजें जें प्रमाण जें आसा तें एक 8% आसा. दुसरी जी रेडिएशन जी आसा ती न्यूक्लियर मेडिसिनान वापरता, तेजो प्रमाण आसा 3%. आनी परत कंज्युमर प्रॉडक्ट आमी वेगवेगळे प्रॉडक्ट यूज करता. फॉर एग्जाम्पल कोल्ड क्रिम्सांनी थोडे रेडिएशन्स यूज करता, सबस्टन्स आसता. तशेंच घड्याळां जी आसता ल्युमिनेसन्स, काळखान ती शायन जाता, सो तितूनूय रेडिओ एक्टीव मटेरियल यूज करता. कमी प्रमाणान, खूब कमी प्रमाण आसता. इंडस्ट्रीन खूब कमी प्रमाणान एक कंट्रोल पद्दतीन यूज करता. आतांच तुम्ही पळयलें की वेगवेगळी आमी पर्सेंटेज पळयली, तर ही जी ह्युमन बॉडी जी आहा ती वेगवेगळी रेडिएशनां कशी एब्जॉर्ब करता ते दाखयलां. हो जो रेड कलर पार्ट जो आहा तो रेड ऑन
रेडिएशन हय तो चडान चड आमच्या बॉडीक इफेक्ट करता मागीर कॉस्मीक रेज आनी बाकीचे सगळे जे मॅन मेड रेडिएशन जी आसा ती कशी एफेक्ट करता बॉडीक ते हांगासर दाखयल्लें आसा. म्हणजे आमचे ऑलमोस्ट 90% ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड विथ नॅचरल रेडिएशन्स. आनी एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट म्हणजे चडशे जाणांक अशें दिसता की फ्लायटान बी ट्रॅवल करप खूब लग्जरियस खूब कम्फर्टेबल गिरेस्त लोकूच फ्लायटान वचतात. फ्लायटान वयता आनी खूब कम्फर्टेबल खूब लग्जरियस पण जे लोक फ्लायटान ट्रॅवल करता तांकां एक म्हाका सांगचें दिसता की जेन्ना तुमी फ्लायटान ट्रॅवल करता तेन्ना बऱ्योचश्यो रेज ज्यो कॉस्मीक रेज आसा ती आमच्या बॉडीक इफेक्ट करता. ओके आमी फुडले एक्झिबीट आमकां एक्सप्लेन कर. पळय हांगाचं एक्झिबिटाचें नांवूच आसा कम्प्यूट युअर रेडिएशन डोस म्हणजे तुमची वर्सभराक हांगाचो कितको डोस तुमी कंज्यूम सहन करता तें हांगाचो दाखयला. हो एक इंट्रस्टींग एक्झिबीट आसा हितून 10 प्रश्न विचारतले आनी 10 प्रश्नांची उत्तरां तुमी दिली काय तुमी वर्साक कितके रेडिएशन डोस तुमच्या बॉडीक एक्सपोज केलो ते कळटलें हांगासर. शुभदा हे एक्झॅक्टली आमी इंडस्ट्री आनी जे हांगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बी दाखयलां ते कितें रेडिएशनाचो कसो उपयोग करतात. पळय हांगासर वेगवेगळे डिस्प्ले केलेले आसा हांगासर वेगवेगळे ग्रेन्स दवरलेले आहा म्हणजे कडधान्य आसा तांदूळ आसा चणे मसूर मूग दाळ आसा ह्यो सगळ्यो दाळ्यो आसा आनी हे समजा केन्ना आमी स्टोर करता तेन्ना तांकां कीड लागता चड प्रमाणात. हय तर समजा कमी प्रमाणान आमी गॅमा रेडिएशन हांकां एक्सपोज केली जाल्यार तांकां कीड लागपाचे जो प्रोसेस जो आहा तो कमी जावपाक शकता आनी आमी ते इजिली मागीर कंज्यूम करपाक शकता मारून उडयता. कित्याक जी कीड लागता ते मायक्रो ऑर्गेनिजम प्रोड्यूस जाता तेन्नाच कीड लागता जेन्ना पळय मारून उडयता त्या खातीर हे जे आसा पळय ते खूब वेळाक तांकां कीड लागपाक शकना. दुसरें जे हांगासर आसा हांगासर कांदे बटाटे तुमी म्हटलेले बाजार सायन्स सेंटरांतलो तर आमी समजा कांदे बटाटे समजा घरा हाडून दवरले नाल्यार ते रोखडेच तांकां कोंब येता हांवें तर समजा थोडी रेडिएशनां तांकां एक्सपोज केली नाल्यार तेंचे कोंब येवपाचो आसा तो कमी बंद जावपाक शकता डिले जाता आनी ते आमी कंज्यूम करपाक शकता बेगीन कंज्यूम करपाक शकता. समजा हे रेडिएशन आमी एक्सपोज केली नाल्यार तेचो रायपनींग जो प्रोसिजर जो आहा तो कमी जातलो आनी जेन्ना पळय चड प्रमाणान पीक नासता तेन्ना आमी ते उपलब्ध जाता आनी आमी ते कंज्यूम करपाक शकता. रेडिएशन जी आसा ती इंडस्ट्रियल युजान म्हणजे कॉस्मेटिक्स जे कॉस्मेटिक्सान यूज करता ते कोल्ड क्रीम्स बी म्हटलेले हांव तितून यूज करता तशेंच घड्याळांनी ल्युमिनेसन्स ऑब्जेक्ट्स जे आसा ते काळखान शायन जाता तितून यूज करता. बाजारान वेगवेगळे इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट येता सो तितून कमी प्रमाणान हे रेडिएशन यूज करता. लिकेज समजा आसा नाल्यार ते लिकेज डिटेक्ट करपा खातीरूय रेडिएशन यूज करपाक शकता. आनी एक हांगचे इंट्रस्टींग फॅक्टर्स म्हणजे स्मोक डिटेक्टर्स प्रत्येक ऑफिसांनी आतां स्मोक डिटेक्टर लायिल्ले आसात. उजो पेटपाक लागलो की इमिडिएटली सायरन जावपाक शकता आनी तांकां मागीर कळटा की बाबा सायरन जालो उजो पेटला म्हणून. सो तेजें फंक्शन जें आसा तें हांगासर दाखयल्लें आसा. ते स्मोक डिटेक्टर्स जे आसा तितून एक रेडिओ एक्टीव मटेरियल यूज करता तेजें नांव आहा अमेरिशियम 241. जो स्मोक जो आसा ती रेडिएशन जी आसा आल्फा रेडिएशन ती ब्लॉक करता आनी ती रेडिएशन ब्लॉक जाल्ल्या कारणान जो डिटेक्टर जे आहा ताका रेडिएशन गावना आनी त्या खातीर सायरन वाजपाक लागता. हांव हें उरिल्लें एक्झिबिशन पळयतां आनी बाकीचे सगळे दर्शकांक आमकां दाखयता. थँक्यू सो मच. तर शुभदान आमकां खूब इंट्रस्टींग सांगिल्लें आसा. सद्या तरी बाजारांत सगळे कडेन ऑल ओवर इंडिया म्हाका दिसता कांदे खूब म्हारग जाल्या तर तुमी जर रेडिएट केले रेडिएशन प्रोसेस यूज करून जर कांदे प्रिजर्व केले जाल्यार ते खूब टायम टिकाऊ रावंक शकतले कोमेचे ना आनी यू कॅन यूज देम फॉर अ लॉंगर टायम. अशे रेडिएशनाचे प्रॅक्टिकल पर्पज आमी यूज करूं शकतात. न्युक्लियर मेडिसीन म्हणजे एप्लिकेशन ऑफ रेडिएशन्स इन डे टू डे लायफ इन डायग्नोसीस आनी इन हिलिंग पर्पज. सो हे सगळे एक्झिबिशनान एक्सप्लेन केलां की पेट स्कॅन्स MRIs हे सगळे यूज करून आमी आमच्या बॉडीत जी दुयेंतां आसतात ती शरिरान आमचे सगळे प्रॉब्लेम आसात ते विथ द हेल्प ऑफ रेडिएशन कशे डिटेक्ट करूं शकतात आनी फुडें तांकां ट्रिटमेंटूय करूंक शकतात. तर आमी गोवा सायन्स सेंटराच्यान हांगा डॉक्टर केदार मॅटर्निटी होमान पावले पणजे. हांगा डॉक्टर केदाराचे हॉस्पिटल आसा मॅटर्निटी हॉस्पिटल आसा आनी हो जो टॉपीक आसा रेडिएशन्स जो आमी सायन्स सेंटरान अर्दो सोडिल्लो तो इतलो कॉम्प्लिकेटेड असो आनी जो मेडिकल सायन्साचेर पावलो तेन्ना म्हाका तरी दिसलें हांव एकदम शेणलो आनी म्हाका एक डॉक्टराची सामकी गरज पडली. डॉक्टर केदार वेलकम टू अवर प्रोग्राम. एंड इट इज अ व्हेरी कन्फ्युजींग
aspect for me, radiation. So radiation in medical science is a very important topic. So, but on the other side, people say that radiation is very harmful. So, what do you have to say about it? Is radiation actually harmful? What is radiation? Radiation is the radiation of certain rays which come from different materials. Okay. Like we have radiations coming from the sun. These are generally gamma. Yeah. Even light is radiation. Yeah. It's an Ultraviolet electromagnetic rays. radiation. We also get ultraviolet rays Rays. which come from the sun. Yes. But the radioactive material which emits alpha, beta, and these rays, Okay. these are really penetrating and may be harmful. Okay. Radiation has They its penetrate own. our body also. Yes. So radiation has its own good Yeah. uses and it has its own side effects or bad factors. Okay. Radiation becomes very important in medical science. Okay. For instance, X-rays, which have been invented by Rontgen. Roentgen. Yeah. Yes, it's called in fact the Roentgenography. Yes. Is very very important in our life. You know, X-rays, without X-rays we can't do Can't much have, work. yeah, diagnosis. Not only that, for diagnostic purposes, but now X-rays, when they are concentrated into 30,000 per square centimeters, Okay. is used as CT scan or computerized tomography, Okay. which has again become a very vital tool in the diagnosis, follow-up and treatment. Okay. This is also available in the form of C-arm, so the radiation can be used intra-operative. Okay. For instance, when you're fixing up a joint or when a catheter is being passed for angiography, you're using these radiations to locate where you are, whether your alignment is correct, and Okay. the treatment also has become very vitally important, again dependent on radiations. These radiations can also be used to treat cancers, and that is called radiotherapy. Okay. This is used in the form of X-ray or deep X-ray therapy, in which concentrated radiation is given only to that part Okay. where cancer is located and the rest of the body is spared To kill the cells. to kill the cancer cells, thereby curing the patient of the cancer cells. Sometimes it is palliative to reduce the size, although it may not cure, Okay. and at other times it is totally curative. Okay. So this is very very good. Also other radiations which are used in the form of actual radioactive material like caesium can be used to radiate local parts, like in cervical cancer. A bit of radium like material, radioactive material caesium is inserted in the cavity in the form of radial capsules, and it irradiates the area and kills the cancer, and so far has actually cured a lot of patients. Doctor, you just mentioned about radiology. Yeah. Can you explain what is radiology exactly? Radiology is the entire science. It is a full postgraduate course in Which which uses radiation. It yeah, is it all the uses radiation, but it is not just radiation. Like sonography, for instance, is not radiation. It is ultrasonography. It is ultrasound. Okay. Like the sound which you can hear is the decibels which are hearable sounds by our tympanic membrane. Okay. Then there is ultrasound, means lower the decibels which we cannot hear. Okay. But these rays are created by quartz crystal. Okay. When put on these quartz crystals onto the body, they will find out the various gray zones, like bone will be very thick, soft tissue will be lesser, water will not show any reflection, and in this way we can identify on the basis of these quartz crystals and oscilloscope what is the diagnosis in that particular organ. Each organ looks different. So on sonography you can find out what is a normal organ and if there is any abnormality. So this is used for diagnosis purposes. Then radiology also consists of, it is just called radiology, but it has got all other things like MRI, MRI. magnetic resonance imaging, in which there is no radiation used. Okay. Actually it's a magnetic resonance, and here you can get the body's picture. Okay. And then there is the positron emission tomography or PET or PET scan, PET scan. which is used in follow-up and diagnosis of cancer. Okay. So all these, then there is something called a SPECT scan. Yeah. So all this is consisting of radiology. Application of radiations. Yeah, application of radiations or radiation-like waves Waves. for diagnosis is radiology. Doctor, one question always confuses me. We always say that radiation is harmful, but you are using radiation to treat the human body. Correct. So, तुम्ही त्याचा मेळ कसो बसयतात? How is it possible to use a dangerous substance for curing and diagnosis? What exactly is this? Yeah, it's a very nice question. It has to be attenuated, and a lot of experiments and research have happened in the direction of radiology, radiodiagnosis, radiotherapy, wherein correct quantity of radiation has been identified, and then the harmful effects have been eliminated, and the useful effects have been used to treat our patients. It is not that it is totally free of effects. When you give radiation to the patient, sometimes the skin burns off. It takes weeks, sometimes months to heal.